आमच्या सबार जाणां भुरग्यांक फॉरेन युनिवर्सिटीक वचून शिकची आशा आसता, जावं ती डिग्री जावन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावन ऑर इवन PUC जावन, आनी सबार जाणांक सबार सवालां आसतात आनी करेक्ट गायडन्स मेळना, जावं ती इन्स्टिट्यूशनां तावन या आनी खंय तावन. पूण हांव आज असल्या एका व्यक्तीक तुमच्या मुखार परिचय करून दिता. बहुशा तुमकां जर तर तुमकां या तुमच्या भुरग्यांक फॉरेन युनिवर्सिटीक वचून शिकची आशा आसा जाल्यार आतां फॉरेन वचून शिकचें कितलें इजी केलां म्हणून ती आमकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार ती लीड करन आसा WizdomEd म्हणलो एक संस्थो, आनी हांगा तावन भुरग्यांक भायर एज्युकेशनाक धाडन आसात आनी साबार भुरग्यांक तांणी फ्री म्हळ्यार फ्री स्कॉलरशिपार धाडला. आयदर युनिवर्सिटीची स्कॉलरशीप या थंयच्या कंट्रीचे स्कॉलरशीप या हांगा तावन गव्हर्मेंटाचे स्कॉलरशीप. डॉक्टर फ्रांसिस्का तेज आमच्या सांगात आसा. फाटल्या 8 वर्सां तावन WizdomEd म्हणल्या संस्थो ती चलोवन आसा आनी आमकां सगळ्यांक खुशी, कित्याक म्हळ्यार ती मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आसा. आनी आज आमकां ह्या इन्स्टिट्यूशना विशयी सांगतना तुमकां जर तर फॉरेन वचोंक मोन आसा जाल्यार हें करेक्ट मोन दिवन ऐका. मॅडम थँक्यू. एक ब्रीफली आमच्या सबार पेरंट्सांक अशें आसता, आजकाल आमच्या समुदायांत मस्त भुरगीं भायल्या युनिवर्सिटीक शिकून येतात, थोडीं शिकून पाटी हांगा येवन काम करतात, थोडीं थंयच सेटल जातात. पयलें एक टायम आसलो तो US, ऑस्ट्रेलिया या UK मात्र असले कंट्री असले आनी पयशे कोणाकात, ग्रेस्त कोणात, तांच्या मात्र भुरग्यांक एक अवकाश आसलो. पूण आज तुमच्या संस्थेंत अशें म्हाका कळोन आयलां की एका सामान्य मनशाक जर तर ताजे कडेन कितेंय ना जाल्यार पूण शिकूंक गेल्लो हुशार आसा जाल्यार ताकाय एक भायर एज्युकेशनाक वर्सो अवकाश तुमी करून दितात म्हणून एक ब्रीफली सांगा हें प्रोसेस कशें चलता. ओके, तुम्ही सारकें सांगलें. आतां शिकोंक मोन आसा म्हण जाल्यार ताका अवकाश आसा, आमी अवकाश करून दिता. प्रत्येक तरान आमी सांगचें म्हण सांगल्यार आमचे तावन वेची मस्त भुरगीं आमच्या मायनॉरिटी स्कॉलरशीप मेळटा स्टेट गव्हर्मेंटा तावन. ती स्कॉलरशीप तुमकां अप टू 15 लाख म्हणसर मेळटा. तुमचें इनकम एका सर्टन लेवला म्हणसर आसा तर जाल्यार ताच्या पेक्षा चडीत माहीत जाय जाल्यार आमी दिता. ते नासतना युनिवर्सिटींत मस्त स्कॉलरशिप्स मेळटात. त्या स्कॉलरशिपाक एप्लाय करीत जाल्यार कशें करचें तें आमी आमच्या संस्थेंत आमी ताचें सगळें बॅकग्रावंड वर्क आमी करून दिता. हें इतलें मात्र न्हय आसतना सपोज तुमचे भुरग्यांचे मार्क्स उणे आसात पूण म्हाका ताका वेची आशा आसा, उर्बा आसा म्हणटा जाल्यार तसल्या भुरग्यांनी खंयच्या कंट्रीक वचचें तें आमी गायडन्स दिता. चडावत आतां युरोपांत आसच्या कंट्री, फॉर एक्झाम्पल जर्मनी, नॉट जस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, बेल्जियम, डेन्मार्क आनी इशिल्यान लिथुएनिया, लॅटविया असले सक्कड कंट्री मस्त कंट्रीज आसात. ह्या सक्कड कंट्रीनी वेचें जाल्यार भुरग्यांनी एक सांगलें एक 5 लाखां भितरल्या खर्चार तुमच्या भुरग्यांचें एज्युकेशन जाता. सो इतलो अवकाश आसा तुमकां. तें हें मात्र न्हय आसतना सपोज तुमची भुरगीं थंय वचून शिकोन पाटी येयली जाल्यार एका वेळा इंडियाक पाटी येता, म्हाका इंडियांत काम करूंक जाय या इंडियांत एक अवकाश जाय म्हण सांगल्यार ताकाय आमी तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी करून दिता. एक आमी भुरग्यांक भायर धाडचो विशय आनी ताच्या की सर्तीक म्हण सांगल्यार एज फ्रॉम एन एथिकल पर्स्पेक्टीव मागीर आमकां काल एक्स्ट्रा सपोर्ट दिवंक जाता. तो सपोर्ट दिवंक की आमी तयार आसा. इतलेंत न्हय आसतना भुरगीं थंय वचून पावल्या उपरांत ती भुरग्यांक गरज आसची एक लिगल सपोर्ट. भुरग्यांक भायर गेल्ल्या वेळार कितें करचें कितें करनजो म्हणल्यार आमी पयलेंत माहीत दिता. पूण एक एक पाटी भुरग्यांक कळनासतना फॉर एक्झाम्पल तांणी काडिल्लें एकोमोडेशन रुली प्रकार समाना या आनी कितें तांकां खंयच्याय एका कश्टान पडलीं भुरगीं म्हण जाताना ताकाय आमी लिगल सपोर्ट अवेलेबल करून दिता. सो हें सगळें WizdomEd संस्थेंत तुमकां मेळटा. पळय आतां ब्रीफली सांगचें जाल्यार तुमी सांगलें मिनिमम 5 लाख रुपया असल्यार थोड्या युनिवर्सिटीक सगळ्यांनी थोड्या ओशी येता म्हणून, पूण ते 5 लाख तांकां एफोर्ड करूंक जाय नासल्यार भविष्य बँक खात्यावनी तांकां लोन काडचो अवकाश आसा. कित्याक भुरग्यांनी मागीर थंयसर काम करन हांगासर पाटी धाडयत या पाटी येवन काम करन ते पाटी पावयत. करेक्ट. बँक आतां बँकाच्या लोनाक आमीच तुमकां संपर्क करून दिता. बँकांत 2 तरांची लोनां मेळटात, एक कोलॅटरल आनी एक नॉन कोलॅटरल. सपोज तुमची भुरगीं प्रिमियम युनिवर्सिटीक गेलीं जाल्यार आमची मस्त भुरगीं वतात तल्या भुरग्यांक अप टू 30 to 40 लाख म्हणसर आमचे नॅशनलायज्ड बँक्स स्पेशली युनियन बँक, बँक ऑफ बरोडा नॉन कोलॅटरल लोन दिवंक मुखार येतात. ते तुमकां आमी संपर्क करून दिता अँड वी वील ट्राय टू गेट इट. आनी तें नासतना सपोज आमकां कोलॅटरल दवरूंक रेडी आसा, आमच्या भुरग्यांचे मार्क्स इल्लेशे उणे आसात बट भायर वचोंक जाय, लोन जाय आमकां म्हण सांगल्यार ते लोनी अप टू 1 CR युनियन बँक प्रोवायड करता.
ओके आणि थंयसर थोडे युनिवर्सिटी स्पॉन्सर करतात आणि थंयचे गव्हर्मेंट स्पॉन्सर करता न्ही देखून तुमकां भुरग्यांक इजिली वचोंक एक अवकाश थंयसर मेळटा आणि तशेंच जर्मनी या स्पेन या थोड्या कंट्रीक वचूंचे जाल्यार थंयची भास तांणी इल्ली हांगासर शिकची पडटा इल्लीशी. फॉर एग्जाम्पल जर्मन जावं दी फ्रांस जावं दी स्पेन जावं दी थंय वचून जाल्यार जपान जावं दी थंय वचून जाल्यार भुरग्यांनी थंयची भास शिकची गरज आसा कित्याक सिंपल दस थिंग बी अ रोमन वेन यू आर इन रोम. आतां आमी हांगा कोडयाळ आसतना आमकां इल्लेशे कोंकणी येचे या इल्लेशे तुळू येचे इल्ले कन्नडा येचे एक नॉर्थ इंडियन मनीस येवन हांगा येवन म्हाका भास येना म्हण सांगत जाल्यार ताचें जिवन कशें करता गे तशें जेवनची साध्यता आसा. त्या खातीर तुमी वेच्या पयले लँग्वेज इल्ली शिकची बरी नॉट व्हेरी प्रोफिशियंट लँग्वेज बेसिक लेवल 1 लेवल 2 म्हणसर तुमी शिकची गरज आसा. आनी विजडमांत आमी ऑलरेडी जर्मन लँग्वेज ट्रेनिंग दिता फ्रेंच लँग्वेज ट्रेनिंग दिता स्पॅनिश आतां स्टार्ट केलां. सो अशें आमी थंय आमी तुमकां हेल्प करता. सपोज तुमकां जॅपनीज या कोरियन लँग्वेज शिकायचे जाल्यार आमच्या दुसऱ्या संस्थे कडेन टायअप आसात वी वील कनेक्ट यू टू दॅट. हांवें आयकलां विजडमा थ्रू वर्साक 700 to 800 स्टुडंट्स हांगा तावन वेतात म्हळ्यार एक एवरेज एक्युरेट न्ही जाल्यार पूण तातूंत म्हळ्यार आमचे समुदाय येता नंबर व्हडले आसा गे. हय आमच्या समुदायाचे नंबर व्हडले आसा कित्याक एक आवय बापायक कोणाक इंग्लीश भास उलोवंक कर्ज जाता गे तांकां एक बरेंपण म्हणजे तुमी हांगा आयल्यार तुमी कशें उलयतात गे फ्रांसिस्का मॅडम कशें उलयता गे गायडन्स मेळटा गे कांय तुमी काव जेवची गरज ना कित्याक म्हाका कोंकणी येता कन्नडा येता तुळू येता इंग्लीश येता हिंदींत उलोवंक जाता. सो तुमी खले एक कितलें क्वेश्चन आमचे कडेन आमी कित्याक उक्त्यान सांगचें म्हण सांगल्यार आमचे कडेन भुरगीं येतात आनी भुरगीं नातल्ल्या वेळार एक पाटी पेरंट्सां येवन उलोवचें आसा भुरग्यांच्या एबसेंसार कित्याक म्हण सांगल्यार पेरंट्सां कडेन मस्त कंत आसता स्पेशली तांकां कंत आसचे कितले पयशे हांवें दिवंक जाय गी भुरगीं काडले लोन फारीक करतात गिनात गी फारीक करना जाल्यार ताका बॅकअप आसा गे म्हजे कडेन अर्लीं परस वयला मस्त काण घेवन येतात आनी भुरगीं थंय गेल्या उपरांत ती बरें शिकोवन आसात गी ह्या काले करना आसात क्लासीक वेता गी म्हजो भुरगो ह्या क्लासीक वचना गी ही पुरा डाउट्स काण घेवन पेरंट्स येतात आमचे कडेन एज अ पेरंट मी मायसेल्फ एज अ पेरंट आय अंडरस्टँड दीज कन्सर्न्स. सो तुमकां तसलें कालेंय आसा जाल्यार येया काल्याक म्हळ्यार आमचे सर्वीस तुमच्या भुरग्यांक या युनिवर्सिटीक प्रिपरेशन करणं तांची इंटरव्यूक तांकां प्रिपरेशन करणं विजा हाडून दिवन तांणी फ्लायट धरसा म्हणसर विजडमाचे जबाबदारी. बट ताच्या उपरांत कितें गरज आसा पळय तें एक आमी एक मनशापणान करची तसली सेवा ती म्हण संगीत कित्याक म्हळ्यार भुरगीं थंय गेल्या उपरांत आमी एन्श्योर करता की भुरगीं वचून पावलीं गी युनिवर्सिटीन तांणी रेजिस्ट्रेशन केलें गी या थंय गेल्या उपरांत भुरगीं कामाक वचोंक ट्राय करनासात गी आमी कामाक गायडन्स दिना आमची एक्सपर्टीज आसचें शिकपांत मात्र जाल्यार एक आतां म्हजो भुरगो गेल्लो जाल्यार आमी एक ताची जतन काण घेता आसलें न्ही गे तशें आमी तांची एक जतन काण घेता. आनी तें न्हय आसतना आमची येदोळूच गेल्लीं भुरगीं मस्त क्रिस्तांव भुरगीं मस्त आसात बैला गांवांत दुसऱ्या कडेन हर एक तुमी सरा कंट्री खंयची म्हण हर एका कंट्रीत आसात फॉर एग्जाम्पल UK आयर्लंड जर्मनी US ऑस्ट्रेलिया नेदरलँड्स डेन्मार्क न्यूझिलंड तुमी नांव काडिल्ल्या कंट्रीनी आमची भुरगीं गेल्लीं आसा तांकां आमी कनेक्ट करून दिता. आनी हांवें एक बरें उतर आमच्या भुरग्यां विशयान सांगचें म्हण सांगल्यार ती ऑलरेडी थंय आसा तांकां ती कितल्या कश्टांनी गेल्यान म्हणल्यार तांकां गोत आसा. आतां पयशे म्हणल्यार मात एक कश्टांचे गजाल न्हय देर आर अदर डिफिकल्टीज ती पुरा फेस केल्ली भुरगीं आतां वेच्या भुरग्यांक गायडन्स दितात. सो तुमी खंयच्या टायमार जाल्यार आयल्यात जाल्यार हर एक विशयाचेर संबंद जाल्लो तसलें गायडन्स आमी दिता. यामध्ये जर तर तुमकां आनी एक इन्फॉर्मेशन कितें म्हळ्यार थंय 1 वर्स 2 वर्स तुमी रावतात घरांत रावोंक किंवा पयशे धाड ते रावचे म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार थंय पार्ट टायम कामी मेळटा भोवशा हप्त्यांत कितले वर मॅडम काम 20 घंटे भुरग्यांनी काम करियेत वय 20 घंटे काम केले जाल्यार हप्त्याचो सगळो खर्च तांतू वेसो अवकाश आसा. मोगाचे न्हू एक डिटेल हाजे की चड डिटेल तुमकां गरज आसा जाल्यार आमी कन्नडांत वॉकी टॉकी केल्या दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर डिस्क्रिप्शनांत युट्यूबाच्या हाचें लिंक दिलां थंय वचून तुमी तो एपिसोड कंप्लीट पळया कित्याक म्हळ्यार A to Z कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आमी दिल्या. पूण आतां ह्या ब्रीफ इन्फॉर्मेशनांतावन जर तर तुमकां आनीक डायरेक्ट कॉन्टॅक्टर जायचे जाल्यार तुमच्या स्क्रिनांत असले नंबर या ईमेल ID तुमी नोट करा एनी टायम तांकां कॉन्टॅक्ट करून हांगा मँगलोरांत मन्ना गुड डेलक्सर एक तांचें सुसज्जीत ऑफिस आसा आनी थंयसर तांचे टीम मेंबर्स आसात आनी डॉक्टर फ्रांसिस्का तशेंच तांचो न्हवरो हांगासर आसात ती फुल्ल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स तांचे मॅनेज करतात केवळ मंगळूर मात्र न्ही बहुशा आमच्या कर्नाटका राज्यांत दुसऱ्या कडेन कितले कडेन टोटल इन्स्टिट्यूशन 23 सेंटर्स आसात देखून तुमकां खंयचे लागीं जाता थंय पर्सनली वचून उलयता
येत ऑनलायनर येत फोनार येत खंयचेय डाऊट तुमकां फॉरेन एज्युकेशना विशयी जायचे जाल्यार तुम्ही कांय दाक्षिण करनाकाच तुमच्या स्क्रीनार असचे नंबर नोट करा आणि तुम्ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन काण घ्या मॅडम हे ब्रीफ कोंकणींत आमी केलां कित्याक म्हळ्यार भायर असल्यांक थोड्यांक कन्नडा येना म्हणल्या खातीर पूण कोणा डिटेल आसा कन्नडा फुल इंटरव्यू तुम्ही पळया देव बरें करूं थँक्यू मॅडम थँक्यू सर थँक्यू सो मच